गोंयांत वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा। एई जाय, जेई जाय, लायनमॅन जाय। कांय कडेन पॉवर कन्झम्पशन जाता, पूण सरकारा कडेन नियोजनय ना आनी आसा त्या पैशांची प्रकल्पांच्या नांवार वाट लावन सोडल्या। अंडरग्राउंड केबलिंगाचो प्रयोग फसला। काम करपी कंपनींक कोट्यांची बिलां फारीक केल्यात। तांचेर कारवाय करतले काय ना? विजयान प्रश्न विचारला। विजेचे वेगवेगळे प्रकल्प जे चालीक लायल्यात पूण यशस्वी जाले नात आनी जावपाचे आसात तांच्या वेगवेगळ्या तासांचेर उलोवप केले। गोंयांत वेगवेगळ्या खात्यांचे चीफ मिनिस्टर आसात, सगळ्यांक टॅक्स आसात, मीटर चलतात तरीकय स्किमी कित्याक चलनात अशें म्हणत विजय सरदेसायन चोयवटेंच्यान फारपेट केलो। तुमच्या सरकारान आता ऑनरेबल सुदीन ढवळीकर इज चीफ मिनिस्टर फॉर पॉवर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर पॉवर, आणि कोण विश्वजीत राणे इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टाउन प्लॅनिंग सारको। सो आणि कोण रेव्हेन्यू, आय डोंट नो वेदर ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू, पण असे आहात ते सगळे एक एक चीफ मिनिस्टर आहे। सो हातून स्पीकर सर सगळ्यांक एक सेपरेट टॅक्स असता आणि तो सेपरेट टॅक्स बी हांगा ना मरे काय। मीटर अलेश बाब यू विल नो द मीटर 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 सगळ्यांचो चालू आहा, सगळ्यांचे बरें चल्लां, हे फॅक्ट आहा। आता खूप जाणांनी स्पीकर सर वेकंट पोस्ट म्हणून सांगले 1200 वेकंट पोस्ट आहात, जातून 134 लायन्समॅन वायरमॅन, 207 असिस्टंट लायनमॅन वायरमॅन। मिनिस्टर म्हाका सांगतलो की 255 लायनमॅन आपूण घेता, स्टील दॅट विल लीव 86 वेकन्सीज। मागीर आसात 301 लायन हेल्पर, 100 ड्रायव्हर, 24 स्टेशन ऑपरेटर, 35 मीटर रीडर, 13 मीटर मेकॅनिक्स, 59 जेईज, 35 एईज, 1 ई सिव्हिल, 1 ई इलेक्ट्रिकल, 2 एडिशनल सी, 1 चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, डझन्स ऑफ वॉचमॅन, एलडीसी स्टाफ। हे खूप आहा, हे तुका दितले स्पीकर सर? म्हाका डावट आहा, कित्याक तुकाय एक्सपिरियन्स आहा 25 वर्सांचे आणि तुका हे पार्टी बरोबरूय एक्सपिरियन्स आहा आणि हे नव्या लोकां बरोबरूय एक्सपिरियन्स आहा। हे तुका इतले दितले आणि तुज्यान जातले स्पीकर सर, कित्याक हायेस्ट शॉर्टेज आहा पणजे, जंय 189 वेकन्सीज आहा। मागीर दुसरी आहा ते डिव्हिजन 4 मडगांव, 138 वेकन्सीज आहा। मागीर म्हापशां आहा 101 वेकन्सीज आणि बिशोली 81 वेकन्सीज। स्पीकर सर, पॉवर शॉर्टेज जावन, स्टाफ शॉर्टेज आसून, इतले सगळे आसून पणजे has approved 128 residential, commercial and industrial projects. Mapsa has approved 196 projects. So तुझ्याकडे एक साइडीन स्टाफ ना, तुझ्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, पण तुम्ही पॉवर एलोकेशन करीत आहात। सो स्पीकर सर, एडिशनल स्टाफ जाय आणि म्हाका दिसता करंट स्टाफ रिक्वायरमेंटा खातीर सरकारान कांयच विचार करूंक ना आणि दिस इज युअर फेलियर आणि यू हॅव नॉट डन एनीथिंग टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड केबलिंगाची स्कीम पेपरार बरी दिसता, पूण प्रत्यक्षात सगळो सावळो गोंधळ। विजय सरदेसायान कामाची वेगवेगळी तासां विधानसभे मुखार हाडली, पळयात। 2023-24 बजेट जर पळयलें अंडरग्राउंड केबलिंग स्किमाचे, जाल्यार ताका 100 कोटी बजेट एलोकेशन केलां, एज कम्पेर्ड टू 10 कोटी इन 21-22 आणि 50 कोटी रिवाइज एस्टिमेट फॉर 22-23। On paper, Speaker sir, this is commendable. It's a good thing. It is a sign of progress. Because it is, underground cabling is a sign of modernity, technological process. But unlike many things, schemes in this government, this progress is only on paper and not on ground. Speaker sir, खूप tenders float केल्यात, low tension, 11 kV and 33 kV voltages आणि आता अंडरग्राउंड केबलिंग कामाय खूप कडेन चालू आहा आणि म्हाका खूप सिटीजनांकडच्यान, नागरिकांकडच्यान कंप्लेनी आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो द ग्राउंड हे फॉलो जायना आणि डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर क्वालिटी कंट्रोल कांय पळयनात आणि जेन्ना केबलाचो डेप्थ एसर्टेन करूंक जायना, वन्स द अर्थ इज फिल्ड यू विल नॉट एबल टू एसर्टेन दीस। स्पीकर सर, हाजे खातीर आउटेजीस जातल्यो फुडें आणि स्पेसिफिकेशन जर सारखी मेंटेन जायना जाल्यार ह्यो आउटेजीस जातल्यो। स्पीकर सर, आज शॉकिंग की गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कसलोच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क मेंटेन करपाक। स्पीकर सर, एक सिंगल इक्विपमेंट फॉल्ट फायंडिंगाचो अंडरग्राउंड केबलिंगाचो तांचे कडेन ना। बेसिकली गोंयांत तुमी म्हणिल्लें की 760.5 किलोमीटर
ABC एरियल बंच केबल तुम्ही घालतले ताजे खातीर 134 कोटी रुपया ताका दिले. स्पीकर सर, आता सरकार म्हणटा की सगळ्याक हें फेल जालां कित्याक जॉइंटिंग किट सारकें ना, एक्सेसिव्ह टेम्परेचर, इन्सुलेशन फेलियर, टाइम टेकन इज लॉंगर फॉर फॉल्ट डिटेक्शन अँड रिस्टोरेशन. सो बेसिकली स्पेसिफिक फॉल्ट फायंडिंग मेथड कांयच ना. आता कोणाक ब्लेम करप? स्पीकर सर, हाऊस इज अ हाऊस विच होल्ड्स पीपल अकाउंटेबल. स्पीकर सर, ही रिलॉन्च केली 22 आणि तातून ही this generated 36.05 crores and loss incurred was 23.34 crores. In other words, Speaker sir, 47.77 crores have been lost. Now, who is paying for this loss? तांकां सुदीन ढवळेकरान अध्यात्मिक पद्दतीन जाप दिली. आयकात ताजे संत वचन स्टायलीतले वीज वचन. टिकाकारांनी टिका करत रावचें. सकारात्मक टिका जी आसता पळय ताका आन्सर दिवपाचें काम आमचें. आनी तुजी ही टिका आसा ती सकारात्मक आसा, ताका काम करपाची जबाबदारी सुनील ढवळेकर. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू.